आयज आमच्या चांदेल गावची आमची पंचायत जे आयज बिनविरुद्ध आयज हांगासर निवडून दिल्ले आसा आनी आमचो प्रजय बऱ्यान बरो धडाडीचो यंग यूथ आयज तो सरपंच जाल्लो आसा. तशेंच आयज तेंचे तिगूय सपोर्टर आयज म्हाका दिसता एक मेंबर ना ते अशें आसता कितें आपल्या कर्मांनीच मारतात तसली म्हण आहा. तेका लागून जे आयज हांगासर जे चांदेल गांवांत जी आयज कामां खुबशीं कामां आयज केल्ली आसा चांदेल गांवांत त्या लोकांक खबर आहा. लोकांक सांगपाची गरज ना, तोंडान लोकांक दिसता, ते लोक पळयतात. तेका लागून आयज लोकांक खबर आहा जे आयज उदकाचे जे येदो व्हडलो चांदेला प्लांट आसा तो आयज आख्ख्या पेडण्याक लागून तो चांदेला प्लांट आसा आनी तो आयज सगळ्या लोकांक उदकाचे प्रॉब्लेम हे सॉल्व जाल्ले आसा. तशेंच चांदेला भितरले रोड आसा ते सगळे हॉट मिक्सूय रोड जाल्ले आसा. तशेंच लोकांचे खंयचे देवळांचे जे पेवर्स आनी बाकीच्यो गोष्टी खुबश्यो गोष्टी जाल्ल्यो आसा आनी प्लांटारूय आयज आमचे चांदेलचेच लोक कामांकूय थंयसर लायिल्ले आसा. तशी खुबशीं कामां हांगासर चांदेल गांवांत हांवें केल्ली आसा. तशें लोक उलयता ते हेजेर वाऱ्यार उलयतात, पण हांव स्वता करून दाखयता, ते लोकांक खबर आसा. तेका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदता जी आयज आतां हेच्या फुडें कामां आसा ती हो यूथ आसा. म्हाका खूब लायक अशें यूथ फुडें सरून जी कामां करता पळय तेका युथाक चडशें नॉलेज आतां खूब युथांची नॉलेज घेवन आमी डेव्हलप करपाचे असो विचार आसा. तेका लागून यूथ जे पयलीं पॉलिटिक्स घडटाले ते सगळ्यान नेगेटिव्ह हांगासर पेडण्यान घडटाले. आतां सगळे पॉझिटिव्ह पॉलिटिक्स चलता, कित्याक लोक आदी नेगेटिव्ह हे करून आयज हांगासर सदांच पेडणेकार फाटीं उरलेले आसा. आतां हे फाटीं कोणूच उरलेले ना, आतां सगळे फुडें येयल्ले आसा. कित्याक तुमकां खबर आहा बरे बरे प्रकल्प आयज आमच्या हांव जेन्ना येयलो तेन्नाच तेजी ते इनॉग्रेशन जाल्ले आसा. जे आयज आमचो मोपा एअरपोर्ट, तशेंच आयज आयुष हॉस्पिटल, अशें आमी सगळे हितून बरे बरे लोकांक आमी आमच्या भुरग्यांक युथांक आमी कामां दिल्ली आसा. लोक म्हणटात खूब कितें कामां ना म्हणून, पण स्वता हे पळयल्ले आसा, रिकॉर्ड पळयल्लो आसा तो, कित्याक लोक आमचे सगळे यूथ आसा ते ह्यासर कामां करतात. तशेंच आमच्या आयुशानूय बी ह्यासरूय बी आमचे कामां करतात. तशेंच बाकीचे गोष्टी खुबश्यो बऱ्यान बरे हे करता. आतां थोड्या दिसांनी आतां चांदेलचो जो कितली वर्सांच जाली चांदेलचो जो ब्रिज आहा तो ब्रिज जायनासलो, कितली वर्सांच जाली. हेच्या पयलीं कित्याक जावना तर तो आतां ह्या नेक्स्ट मंथाक तेजे फाउंडेशन स्टोन जावपाचो आसा. अशी कामां आसता म्हाजी जे हांव उलोवन दाखयना, हांव करून दाखयता. तेका लागून हांव अशीच कामां करून दाखयतलो जे आयज खुबशे आयज आमच्या पेडण्यानूय आयज आमचे खुबशीं कामां आमच्या म्युनिसिपालिटीनूय बी जाता. तर लोक अशें कितेंय उलयतात, अफवा करतात, तेन्ना लोकांक खबर आहा अफवा कोण खरो आनी कोण फोटींग ते. तेका जेन्ना आयज म्युनिसिपालिटीन आयज बरे प्रकल्प जातात, जे आयज म्युनिसिपालिटी जी आयज आमची कितली वर्सांच जाली म्युनिसिपालिटी आमची न्यू आयज बांदतात ती आतां इतले फास्ट ते इनॉग्रेशनूय जातले. जे टाउन हॉलूय म्हणून कितली वर्सांच जाली ती फायल हांगासर रखडलेली आहा, ते टाउन हॉलाचे काम आतां स्टार्ट जातले. तशें एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग ह्यासर ती आमच्या ती लोकांनी पयलीं पळोवन घेवचे, जाणून घेवचे, बेश्टेच तोंडां म्हणून उलोवचे न्हू. तेका लागून जे पळय आयज कोण उलयतात तेंकां म्हाका दिसता चडशी पेडण्याची खबर आसची मडगांव कितें घडपाचें आहा, मडगांव कितें घडटा पळय ते खबर आहा. पेडण्यान कितें घडटा ते हांव पेडण्यान रावन आयज हांगासर डेव्हलप करता. हांव भायर रावन डेव्हलप करिना. मडगांवसून येवन हांगासर एक दिसभर हांगा रावतात आनी रातचे वचून मडगांव रावतात. तेका डेव्हलप म्हणना, ते डेव्हलप करूंक केन्नाच पावचे ना पेडण्यान. तेका लागून म्हाजें डेव्हलप अशें आसा कितें हांवें जेन्ना इलेक्शन येयल्लें त्या इलेक्शना टायमार पयलीं 2.5 वर्सां हांवें म्हाजें स्वताचें घर हांगासर बांदून हांवें डेव्हलप करतलो आनी पेडणेकारांक करून दाखयतलो म्हणून आयज हांव पेडण्यान आसा आनी पेडण्यान हांवें दाखयल्लें आसा. आनी म्हाजी अशी तडमड सदांच चालू आसतली डेव्हलपाक लागून आनी युथाक लागून. हांव युथाक घेवन सदांच फुडें आसतलो आनी युथाचे विचार घेवन हांव फुडें वयतलो, जाता तितलें डेव्हलप करून दाखयतलो. तशीच आयज एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग जी आयज आसा ती आमच्या गव्हर्मेंटाच्या हितून प्रायमिस तेतून जातली ती बिल्डींग.
गव्हर्मेंटाच्या प्लेसीर जातली पूण तुमचे विरोधक ऑलरेडी हे दिल्ले आसा आमकां तलाटी एटलीस्ट विकाक 3 फावटी तरी आमकां येवचें म्हणून ऑलरेडी हांवें सांगलेलें आसा. विधानसभेन तुम्ही प्रश्न हे करतले विषय आमदार तलाट्यांचो. येस, थँक्यू. ओके. सगळ्यांक नमस्कार. आज माझी फर्स्ट टाइम अनुभव हांव सरपंच म्हणून निवडून आयलो. सो हांव सगळ्या माझ्या पंच वांगड्यांक तशें आमचे डेप्युटी सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. तशें आमचे सपोर्टर आसले तांकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. कारण आयज हांव जसो अनुभव म्हणून निवडून म्हाज्या वॉर्डानूय येयल्लो त्या वॉर्डाच्या म्हाज्या सपोर्टरांक म्हाज्या वोटरांक म्हाज्या ग्रामस्थांक हांव थँक्यू म्हणटा. कारण तेंच्या लागून आयज हांगा आसा आनी तेंचे आयज फुडले कितें जी कामां आसतली ती आमी फुडें घेवन वयतली. आमचे पंच वांगडी आसा, आमचे तशे आमचे कर्मचारी आसा ते तांकां घेवन आमी हे कामां फुडें सगळीं फुडें व्हरतले. तशें आमचे भाई आमकां बऱ्या तरेन सपोर्ट करता. जायत तेन्ना आमी तांकां कितें आसलें आमचे डेव्हलपमेंटाचे कामां थंय आमी घेवन वयता. तेन्ना आमकां भाई केन्नाच ना म्हणिना. जेन्ना केन्ना गेलो ओके तुजें काम करया म्हणटाले आनी करया म्हणून ते काम करतात. आयज चांदेलची स्मशानभूमी जावं तेंचे पेवर्स जावं तेंचो रोड जावं तेंचो खूब रोडाचो प्रॉब्लम आसलो तो तेणी सॉल्व भाई आमचे सॉल्व करून दिले. ताका लागून ताका एक क्लॅप जावपाचें आनी आमच्या कामांक आमी कितें घेवन गेले काय आमकां तो फुडें सरून आमचें काम करता. ताका लागून भाईक बी आमी आयज धन्यवाद म्हणटा. कित्याक भाई आमकां जायत तेन्ना सपोर्ट करता. तशें तेंची टीम आसा ती आमकां सपोर्ट करता आनी आमी आमचे आतां आयज फुडें काम आहा ते म्हाज्या पंच वांगड्यांक घेवन हांव बऱ्या तरेन चलयतलो आनी तशेंच आमचे लोकांकूय मागता की तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट दिवपाचो. कारण बारीक बारीक कामां आहा ही लोकांच्या सपोर्टानूच जावं शकता. सो त्या खातीर हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा म्हाका आयज ह्या पदाचेर बसयलो म्हणून. सगळ्यांचे हांव आयज धन्यवाद.